भाई ती ओसी दिया एक मिनट सर साहेब आम्ही आयज पळय बरोबरचे सगळे मंडळ कांयच कंप्लेंट दिवपाक येयल्या जे कितें ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर चलता ते नाका आसलें चलता परवरीन असले केन्नाच जावंक नासले सो आमी मंडळ आनी परवरचे जे आमचे ह्या पंच मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स आनी कार्यकर्ते तुमकां रिक्वेस्ट करतात की ह्या इश्यूचेर तुमी जातीन लक्ष घालचें आनी जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवची कारण आमकां परवरीन हें जाल्लें नाका अनरेस्ट जाल्लो नाका नेपाळा सारखे सिच्युएशन थोडे लोक हांगसर करपाक सोदता ते आमकां करपाचें ना आमचो आमदार बरो काम करता ह्या आमदाराक आमचे कितें कितें म्हणटा पळय ते आमी सोसून घेवचें ना त्यात आमी तुमकां रिक्वेस्ट करपाक येयलाय कितें तरी एक्शन घेवची कारण आतां उदक आमचे हांगा पावल्लें आसा आमी जितले सोसूंक जाय तितले आमी सोंसले आणि तेजी पार्श्वभूमी कितें आसा पळय न्हू ते ताणें पयलीं पळोवपाक जाय संजू नायकाची अननेसेसरी आमच्या आमदाराचेर जर अशें धमकी दी किंवा गुंडागिरी म्हणटा पळय न्हू ताणें ते प्रूव करचें बेश्टे कामाचें ना आमी ओगी रावपाचें ना हेच्या फुडें सुद्दां व्हडलो आमी ताका अनलेस अँड अंटील आमच्या आमदार घेवपाचो ना म्हणून आयज आमी तुमचे कडेन येयला सर तशेंच ही सुद्धा एक कंप्लेंट आसा हांगासर जातीभेद जावपाक स्टार्ट जाल्लो आसा परवर आयज पर्यंत केन्नाच आमी परवरकार जातीभेद जावंक ना हांगा सगळ्या समाजाक परत परत प्रोवोक करता आनी जातीवाद निर्माण जाता परवरी ही शांत सगळ्या समाजाचे लोक आमी हांगा वेवस्थीत रावता केन्नाच असलें जावंक ना पण हे जे संजू नायक जे कितें करता परत परत जाती विशय परत परत वयर काडटा आमी तेजेरूय आमी समाजा तर्फे आमी कंप्लेंट करता दोन्ही कंप्लेनीचेर हांव प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून लिगल एक्शन कितें ती घेतलो थँक्यू व्हेरी मच विश्वास आसा गोवा पुलिसाचेर पूर्ण विश्वास आसा तूं आमकां आमच्या आमदाराक तशेंच आमच्या सगळ्या लोकांक न्याय दितलो म्हणून हीच अपेक्षा आसा ही अपेक्षा आसता तूं सगळे आयज हांगा येयलेले आसा एक्झामीन करता प्रॉपर एक्शन घेता थँक्यू बाबू तुमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे आसा त्यांनी कंप्लेंट दिल्ली आसा 2 कंप्लेंट दिल्ली आसा हेजेर मातशें सांगा की कंप्लेंट कोणाचेर आनी कितें एक्शन जातली हांवें सांगला पळय ऑलरेडी हांवें सांगला कितें आहा ती तेजी कंप्लेंट रिसीव केला प्रॉपर लिगल एक्शन कितें आहा ती घेतली एज पर द लॉ कंप्लेंट कितें आसा सर येयले हांव ती एक्झामीन करता आमचे भायर या मातसो फुडें चल मातशी वाट दी भाई नाही बिजू होते ना पुढे या
कोण उलयतलो तो हे बाकीचे सगळे फाटी करता आम्ही फाटी आता तुम्ही मातशे फुडें या ना ना पुरो 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 सारख्या कोण उलयतलो तोच नमस्कार, हांव विनीत परब, पर्वरी भाजपा मंडळ अध्यक्ष. पूर्ण मंडळ कार्यकर्ता तसेच सगळे पंच आणि सरपंच तिनूय पंचायतीचे जमा जाल्ले आसा. हे जमा जाले आयज एक कंप्लेंट फायल करपाक अगेन संजीव नाईक, जेणेन हालींच्या तेंपार एक दुरप्रचार सुरू केल्लो आसा आमच्या आमदारा अगेन्स्ट, तशेंच कम्युनिटी वायज, कास्ट वायज, आनी ह्या दुरप्रचाराक कोणेच बळी पडचे न्हू ही म्हाजी तेंचे कडेन एकच विनंती आसा. एक्स झेडपी रुपेश नायक, पर्वरी मतदारसंघ, त्याचबरोबर BJP मंडळ पर्वरीचो उपाध्यक्ष तसेच पर्वरचो आमचो मंडळी समाजाचो अध्यक्ष. आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. त्याचबरोबर आमचो अध्यक्ष जो आसा BJPचो बाबी परब, हेंच्यांनी तुमकां सांगलेलें आसा की फाटल्या दिसांनी खुबशे मिडियाचेर तशेंच पेपराचेर सगळे तरेन आमचो जो आमदार आसा बाब श्री रोहन खंवटे हिंचेर आमचे जे विरोधक आसा ते नाहक आरोप करता. म्हाका ताका एकूच सांगपाक जाय की तुमी उगीच सूट आमच्या आमदाराचेर आरोप करूं नाका, आनी आमी हे तुमी जे आरोप करता ते आमी केन्नाच खपोवन घेवचे ना. तेन्ना आयज आमी पळयता जर पर्वरी बारीक लक्ष मारून आमकां दिश्टी पडटा की जवळ जवळ 12 वर्सां जे आमचे माननीय आमदार आसा ते पर्वरीन काम करता. आनी हे काम करता आसतना तेंच्यांनी केन्नाच कसलोच भेदभाव करूं ना. जावं ते खंयच्या समाजाचे, खंयच्या जातीचे, धर्माचे कसलोच भेदभाव करिनासतना आमकां सगळ्यांक, जावं तो पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत, सगळ्यांक वांगडा घेवन वचून ते आमचो पर्वरचो बरे तरेन विकास करता. त्या खातीर हांव सांगता की की उगीच तुमी उठ सूट आमदाराचेर आरोप करचे न्हू. तुमकां कोण तरी विचारतलो आसा तेन्ना म्हाजी परत एकदां तुमकां सांगता, जर तुमी अशेंच तरेचे आरोप करीत जाल्यार आमी तुमकां वगी रावचे ना. आयज पर्वरीन बारीक नजर मारीत जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की पर्वरीन आयज भरपूर विकास जाल्लो आसा. तो म्हटल्यार रस्ते, तशेंच पूल, ड्रेनेज, वेगवेगळे ग्रावंड, गार्डनां, अशे खुबशे. त्याच बरोबर महिला फुडें सरचे म्हणून तेंच्यांनी बरें कार्य केल्लें आसा. तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रूप, तशेंच शेतकाऱ्यां खातीर तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. अशें खुबशीं कामां आयज तेंच्यांनी केल्लीं आसा. त्याच बरोबर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमी जे सगळे ST SC सगळ्या समाजाचे लोक आसा ते सगळ्या समाजाचे लोक आयज आमी तेंच्या वांगडा आसा आनी हे फुडें तेंच्या वांगडा आसतले. इतकें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द देव बरें करूं. गुपेश बाब आमचो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष गुपेश म्हणटा पळय त्या प्रमाणे सर्वप्रथम हांव संजू नायकाचो पूर्ण पर्वरीकाराच्या वतीन निशेध करता. जो तो ही तेजी वागणूक आसा
जे सातत्यान गेले फावटीच्यान जो एक इजी वे म्हणटा ती प्रेस म्हणजे फेसबुकाचेर जाय उठसूट व्हिडिओ काडून घालता तेजो पुराय पर्वरकारांच्या वतीन निशेध करता. आज जशें गुपेशान सांगलें की पर्वरचो विकास गेल्या सातत्यान आमी 15 वर्सां पळयता. पर्वरची काय पालट कशी आमच्या आमदारान केल्या ती पर्वरकारूच न्हू, काणकोणचे पद ते पेडण्याचे पद पर्यंत लोक आमकां वावा दिता. आज आमकां प्रत्येक जर लोक गोंयांत वालोर दिता की पर्वरकाराक की बाबा तुमी खरेंच पर्वरची उदरगत पळयलेल्या ह्या फाटल्यान पूर्ण जो नियोजन आसा ते आमच्या माननीय आमदाराचें आसा. आज म्हाका दिसता गुपेश आनी आमी म्हाका दिसता गेली 20 वर्सां वांगडा काम करता. गुपेशान आनी आमच्यान केन्नाच भेदभाव जावंक ना. आमी पर्वरीन केन्नाच समाजाचें नांव केन्नाच हांगासर येवंकूच ना. आमी पूर्ण पर्वरकार एकजुटान काम करता. ते सांस्कृतीक मळार आसूं किंवा सोशल कामान आसूं किंवा धार्मीक आसूं हांगासर भेदभाव ना. पूण आयज गेल्या सातत्यान 15-20 दीस जाले पळयता आमी प्रेस माध्यमांतसून प्रत्येक जाती विशयी उलय वयता. हे कित्या खातीर आमच्या पर्वरकारांक शांत आसा तो अस्वस्थपणां हाडपाक. तेन्ना संजू नायकाक हांव आव्हान करता की तेणी आपले वाणी सांबाळची. समाजा बद्दल उलोवच्या पेक्षा पयलीं तेणी आपले हांगासर आपले कर्तव्य पळोवचें आनी मागीरूच फुडें लोकांक जाप दिवची. नाजाल्यार पर्वरकार आमी कोणूच ओगी रावचे ना. हे तेका आयज हांव सगळ्यांच्या वतीन नमूद करूंक सोदता. हांव दत्ताराम रेडकर BJP SC मोर्चा गोवाचो हांव प्रेजिडंट आसा. तसोच हांव साल्वादोर दुमून पंचायतीचो हांव पंच आसा. तुमकां आतांच आमच्या प्रेजिडंटान सांगल्या प्रमाणे की कांय दीस पयलीं संजीव नायकान जे सोशल मिडियाचो गैरवापर केल्लो आसा म्हणजे प्रत्येक समाज जो खंयचो आसूं मेन करून आमचो समाज SC समाज आमचे सगळे SC समाजाचे आयज बांदव येयल्ले आसा तांकां एक पोटतिडक केला की आमचो समाज वापरून तूं दुरुपयोग कित्याक करता. आमच्या समाजाक तो सांगूंक सोदता थ्रू तेज्या पोस्टांसून की तुमी SC समाज सावध रावात, तुमी युनायटेड रावात, तुमकां डिवायड करपाचें चल्लेलें आसा. आनी हे सगळे तो आरोपपणाचेर घालूंक सोदता आमच्या माननीय आमदार रोहन खंवटे हांचेर, जेणे हांगासर ताणें सांगला अनुजान तशी विकासाची गंगा हांगासर हे केल्ली आसा. आमच्या समाजाच्या लोकांनी गेल्या 3 टर्म तांकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी तांकां निवडून हाडून दिल्लो आसा. तशेंच तेंचें सुद्दां योगदान आमच्या समाजा खातीर खुबशें आसा. नोकरी आसूं, वेवसाय आसूं, धंदो आसूं, तेंचें कितें बरें वायटाक सगळ्याक तो पावता. आनी हो संजीव नायक हे सगळे आपले सगळे हे जे राजकीय हेतूच्या दृश्टीन जो अपप्रचार चालू आसा ताका हांव सांगता हें सगळें बंद कर. आमी पर्वरकार सगळे आमी सगळे वांगडा आसा, सगळे समाजाचे लोक हांगासर वांगडा आसा. आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करूं नाका. तूं स्वता सांगता फूट घालपाचें आनी आमकां सांगता की तुमकां म्हणजे लोकांक सांगता की आमदार फूट घालता म्हणून. फूट घालपाचो प्रयत्न कोण चलता हे सोशल मिडियावरसून लोकांक कळपाची गरज आसा. हांव सांगता सगळ्या लोकांक आमी सगळे वांगडा आसा. आमच्या साल्वादोर दुमून पंचायतीन आमी सगळ्या समाजाचे लोक आसात. भले ते ओपोजिशनान आसतले जावं आमी दुसरे सायडीन आसतले पूण आमी केन्ना समाजाचो केन्ना हे गैरवापर करूंक ना. एकामेकाक केन्ना आमी अशें उलोवन दाखोवंक ना. पूण हे भायर अशें कित्याक वारें वयता कित्याक फुडें इलेक्शनां येवपाची आसा. सगळ्यांक खबर आसा इलेक्शनां आसा आनी इलेक्शनाचो हो एक स्टंट जावन आसा. सो हांव लोकांक आमच्या सांगता स्वता आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हे जे बळी पडो नाकात. आमी सगळे वांगडा रावया, रोहन भाई वांगडा रावया आनी जी विकासाची कामां तो फुडें व्हरता तशीच आमी सगळीं फुडें व्हरया आनी आमचो तेका सदांच तेका आसतलो. भाई दुसरी जी कंप्लेन तुम्ही केल्या पळय ते आरोप कसले आहा आनी केल्या दुसरी जी कंप्लेंट आसा न्ही ती SC आमी केल्या म्हणजे हांव आसा भितर आनी अनुज आसा आनी सुभाष आमचो पंच मेंबर आसा. आमी केला की आमचो समाजाचो एक गैरवापर ताणें सोशल मिडिया थ्रू केल्लो आसा. प्रत्येक फावटी तो समाजाक सांगता आमच्या स्पेशली की SC समाज युनायटेड रावा, तुमी बळी पडो नाका, तुमी फुटोंक दिवं नाका अशें म्हणून आमी ती कंप्लेंट केल्ली आसा की हेजेर रितसर नोंद करपाची आनी हेजेर तक्रार आमी नोंद केल्ली आसा. PN कितें सांगलें? PN सांगलां आमी एक्शन घेता म्हणून. आनी आमकां पूर्ण विश्वास आहा पर्वरकारांक की पर्वरी हे शांत शहर सदीत एकजुटाचे एका उलोवचेर सगळे लागीं जावपी कशें आसता. आज तुमी हे सगळं जनसागर तुमी पळयतलो. आमी फक्त म्हटलें की आमी कंप्लेंट दिवंक वयता. लोक सगळे धांवून आमच्या फाटल्यान येयल्ले आसा. आज हे खरेंच पळोवपाची गरज आसा की संजू नायकान सावध रावचें फुडें केन्नाय कितें उलयतलो जाल्यार. संजीव नायक तुमच्या आमदाराक गुंडा म्हणटा तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? हय तशें गुंडा कोण तें सगळ्यांक खबर आहा. संजू नायक जो म्हणटा पळय तो एक टायमार तुमकां याद जातलें प्रोटेक्टर्स गँग म्हणून आसले. त्या प्रोटेक्टर गँगाचो सेक्रेटरी आसलो. आतां गुंडा कोण? प्रोटेक्टर गँग. हे कितें गँग कसले गँग आसले हे सगळ्यांक खबर आसा. एक जेन्ना हेजेर जेन्ना ते न्यूज पेपराचेर जे एडिटर हावज आसले तेंचे सगळ्यांचे जेन्ना हे न्यूज पेपर जेन्ना बरयताले प्रोटेक्टर गँग अशें करता जे सगळी कुकर्मा जेंची भायर काडटले तेन्ना ह्योच मनीस
होच संजू नायक आनी तेजो साथीदार हेंच्यांनी त्या एडिटरांक धमक्यो दिल्ल्यो आसा आनी एक तेंचे जेन्ना केसूय रेजिस्टर जाली त्या केसीक हो एक्यूज नंबर 2 म्हूण आसलो ताका विचारचें ना जाल्यार तूं प्रोटेक्टर गँगाचो सेक्रेटरी आसलो काय ना ती जी केस रेजिस्टर जाली गव्हर्मेंट हिचेर कोर्टान तेन्ना हेका एक्यूज हो आसलो काय ना हें ताका विचारपाक जाय आसलें आनी आयज हो कॅन्डल मार्च काडटा आमच्या आमदाराक गुंडा म्हणटा कितें चल्लां जेन्ना साल्वादोर मुंद एरियेक हेज्या घरा शेजाऱ्याक जेन्ना सुनीता लमाणी मर्डर केस जाल्ली तेन्ना संजू नायक खंय आसलो तेन्ना संजू नायक खंय आसलो तेन्ना तुका कॅन्डल मार्च काडपाक जायनासली तेन्ना रॅली काडपाक जायनासली तेन्ना जस्टीस फॉर सुनीता लमाणी म्हणून सांगपाक जायनासलें तेन्ना हो बिळान लिपलो उनीर सांगपाक सोदता तूं उनीर ज्या टायमार तुका खरीच गरज आसली ज्या टायमार ते 22 वर्साचे चेडूं फक्त 22 वर्साचे चेडूं जेणी संवसार सुद्दां पळोवंक नासलो तेजो जेन्ना मर्डर जालो तेन्ना तूं खंय आसलो तुज्या घरा शेजाऱ्याक जाल्लो मरे घरा शेजाऱ्याक जाल्लो तेन्ना तूं कित्याक उलोवंक ना रे बाबा तेन्ना तूं कित्याक भायर सरोंक ना आनी आयज इलेक्शन लागीं पासून नाटक करपाक येयला आमी परवरकार बळी पडचे ना जो कोण गुंडा आसा पळय ते सगळ्यांक खबर आसा आमचो आमदार बरें काम करता सगळ्यांक मेळोन मिसळोन सगळ्यांक वांगडा घेवन काम करता म्हणून सगळे जाण वांगडा आसा आमदाराच्या वांगडा SC ST OBC सगळे लोक हांगा येयल्ले आसा दुसरो विशय जो आता परत जो आता तुमच्या समाजाचे जो काडटा पळय ST समाजानी तेचेर तेचेर मातशें आमचो पळय समाज आसा न्हू 2012 जेन्ना रोहनभाई येयल्लो 2012 इंडिपेंडंट येयलो 2017 इंडिपेंडंट येयलो 2022 जेन्ना पळय इलेक्शन जाल्लें तो BJPच्या टिकेटीचेर येयलो तेन्ना रोहनभाई आसा न्हू ताणें केन्नाच कास्ट पॉलिटिक्स केलेलें ना हे कास्ट पॉलिटिक्स कित्याक करता ते आत्तां पापान सांगला कित्याक आतां इलेक्शनाक तेंकोन येयला अननेसेसरी आमच्या भितर झगडी लावपाक सोदता म्हणजे आमी हे सगळे जे पळय OBC जे आसा ते सगळे एक आसा आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमी एक रावतले इतकें तुका सांगूंक सोदता आत्तां जेन्ना पळय पापान ते लमाणीच्या बाबतींत जे इशू रेज केल्लो परत तेजे हांव सरकारा कडेन मागता केस ओपन करची म्हणून आनी ताका खरो न्याय जे सुनीता लमाणी ताका न्याय तेजे फॅमिलीक न्याय मेळचो ताका न्याय दिवपाकूच जाय असले बेश्टी पॉलिटिक्स ताका सांगता खेळो नाका रे बाबा म्हाज्या कळ्ळें तुका सध्या तो भिळान लिपलोलो पयलीं आतां मातसो भायर सरला आनी कास्ट पॉलिटिक्स खेळटा आनी म्हाका दिसता खंयच्यान तरी ताका दिसता फायनान्शियल हेल्प जाता दिसता म्हटल्यार तिका इतकें सांगूंक सोदता आमी सगळे जे परवरकार आसा आनी रोहनाचे जे मनीस आसा सराचे आमी ताका ट्रस्ट करता कित्याक तो आयज विजनरी लिडर अख्ख्या गोंयांत लाभला परवरीक लाभला कित्याक तो काम करता समाजाक काम करता समाजाक घेवन फुडें वयता असली डटी पॉलिटिक्स खेळो नाका म्हणून सांगता हांव ताका इतकेंच पार्टी घेवन फोटो आसा पार्टी घेवन 1991 केसी पार्टी घेवन फोटो आहा विचार कसली पार्टी काय म्हणून ती हांव रुलींग हांव पंच मेंबर साल्वादोर दो मुंदो पंचायतीचे तसोच आनीक एक असोच विशय घेतलो गेलो आमच्या पंचायतीन स्वदेश दर्शनाचो स्वदेश दर्शन आशिल्लें ब्युटिफिकेशन टुरिजम डिपार्टमेंटान जी रुलींग बॉडी आसा पळय तिकाय प्रेजेंटेशन दिल्लें आमकांय दिल्लें पण तो घेवन परत ताणें तो विशय घेवन MLAच्या अगेन्स्ट परत प्रोपगेंडा सुरू केलो कोण ते मनीस तुमी सारकें जाणा आनी हांव नांव घेना आनी ग्रामसभेन जेन्ना हो इशू आयलो तेन्ना जे रुलींग बॉडी आसा पळय तेंच्यांनी लोकां पासून लिपयलें की बाबा हेजें प्रेजेंटेशन दिलां काय ना तें तेन्ना लोक कळ्ळे आनी तेन्ना लोकांनी सांगलें की आमकां प्रेजेंटेशन जाय त्या प्रेजेंटेशन जेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंटान बरयलें इतल्यो कॉरस्पॉन्डन्स जाले की बाबा आमी येता प्रेजेंटेशन दिवंक आमी येता करता इवन रोहन सर खुद्द म्हणाले की आपूण येता तेन्ना जे राजकारणाचें नाटक जे बरयल्लें पळय ते नाटकाचो पड्डो पडटलो आनी तें नाटक सोंपतलें म्हणून ती ग्रामसभा कॅन्सल केली हांव म्हणटा कित्याक कॅन्सल केली आमचो MLA सदांच ताजें ओपिनियन आसा की जी डेव्हलपमेंट पोरवोरीन जाल्या ती लोकांक घेवन लोकांक जाय जाल्यार जातली ना जाल्यार ना लोकांचें मत घेवन जातली ही घेवन तो ती ब्युटिफिकेशन हाडूंक सोदतालो आमच्या लोकांक खातीर टू ब्युटिफाय दॅट पाटो पण कॉन्क्रिटायझेशन म्हणून परत लोकांची दिशाभूल केली आनी आतां असो हे केला की जे ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली लोकांक क्लेरिफिकेशन तें जावंकूच ना हांव चॅलेंज मागता की ही जर रुलींग बॉडी इतलीच खरी आसा आनी इतलीच सत म्हणटा जाल्यार ती ग्रामसभा बेगीनच्या बेगीन घेवची स्पेशल ग्रामसभा आनी ते ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट कितें तो प्रेजेंटेशन टुरिजम डिपार्टमेंटान दिवचो जर ते दिना म्हणजे हेज्या फाटलें राजकारण कितें आसा तें लोकांनी ओळखून घेवचें इतलेंच म्हणटा हांव की हांव ते संजू नायक कोण संजू नायक किंवा कोण आसा पळय जो एक राजकारण रचयता पळय तेणें हें करचें की ती ग्रामसभा बेगींतल्या बेगीन रुलींग बॉडी ग्रामसभा कॅन्सल करपाक संजू नायक कोण
अरे संजू होय, नाईक कोण? that is what I'm संजू saying. नाईक रोजे साल्वादोर आमची दोमनची बाबडी करा. आम्ही सरपंच आम्ही आसा ऐकपाक पळय. रेडी ना आम्ही- तुम्ही घाला नोटिफिकेशन हय. आम्ही रेडी आहा आम्ही रेडी आहा सरपंच आसा पळय, समस्त ती ग्रामस्थ बाबडी. रेडी आहा ती बाबडी पंचायत आणि कोणूच चलयता आणि कोणूच चलयता सर्क्युलेशन कोणूच जाता सरपंचाची ती बाबडी सरपंच आहा पळय तेजेर दबाव हाडलो वयता तिका ती उलोवपूच दिना बीजेपीचीच कार्यकर्ता तिका उलोवपूच दिना. दिना बाबडेक आणि तिजोच इश्यू घेऊन नाचता तो त्याका जो आता तुम्ही म्हटलं कोणा जागयलो पळय जागोवपा खातीर कोणाचो हात आहा हितून कोण बॅकअप ताका खातीर विचारचें पडटलें. तो तेका जाण विचारचें आसतलो. पडटलें. तो ते जाण काय मरे आसतलो. रातचे 2 मारले की ना ते मागीर कितें उलोवप जाता पळय तेजी ही गत हे मारल्याशिवाय तेडे उलोवपाक जायना जायना 3-4 तरी जाय पडटा आयज बरें 5 मारतलो तो बॅकअप तर तेजो तो तोच बॅकअप तोच फोर्स तेजो सर घालचो पडटा पळय सर लावचो पडटा तेका जेरीनान सांगला एक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आमचो येवपाचो आसलो जी पंच आनी ते रुलींग पंच मेंबर आसात एक्चुली तांकां पळोवंक गेल्यार तांकां कांय हें पडना की हो एक संजू नायकाकूच हो त्रास जाता तो म्हणटा कॉन्क्रीट कितें करता अरे तूं आमदार तुका येवन दाखयता प्रेजेंटेशन दिता तरी म्हणटा तें नाका जेन्ना एक लेटर काडलें की ग्रामसभा घेवची म्हणून आणि ट्युरिजमानूय एक लेटर केला की ग्रामसभा घेया म्हणून पंचायतीन लेटर काढले की 21 तारखेक ग्रामसभा घेता म्हणून ती 21 तारखेची ग्रामसभा रोहन सर येता म्हणून तेंच्यांनी फटाफट बेगीन कॅन्सल केली हांव म्हणटा ती ग्रामसभा तुमी कित्याक कॅन्सल केली ती ग्रामसभा तुमी ते दिसात घेवपाची न्हू म्हणजे रोहन सर तो येवन तुमकां प्रेजेंटेशन दिवपाक नाका म्हणून ती ग्रामसभा केली आणि तो संजू नायक दिसा म्हणटा कितें की सरपंचाक कितें हें केलें म्हणून आमचे हॅरेसमेंट केले आता सरपंचाक कोण ना उलोवपाक कसले हॅरेसमेंट केला म्हणून सरपंचान स्वता सांगपाची बाबा आपूण रोहन सरा कडेन कितले फावटी केला ते ही रुलींग पार्टी म्हाका दिसता 3 वर्सां जाली एक दीस सुद्दां रोहन सरा कडेन येवंक ना आनी रोहन सरकार जो हॅरेसमेंट करतलो हांकां हॅरेसमेंट वोप ना करता आसतलो संजू नायक कित्याक तेंच्या मदीं अजुनूय सारकें ना की हॅरेसमेंट तांकां संजू नायकूच केला आसतलें रोहन सरान करूंक ना दुसरो स्टेटमेंट ऐकलो की त्याने म्हटलेले अशें की दोगांनी की साल्वादोर दी मुंड आसा पळय ते कितें नश्ट करतले अशें कितें साल्वादोर दुमन तर नश्ट कांय जायना जे प्रेजेंटेशन जर दाखोवपाक जालें आमी प्रेजेंटेशन पळयलें रुलींग पार्टीन प्रेजेंटेशन पळयलें लोकांकूय दाखोवपाक जाय प्रेजेंटेशन पंचायतीन तांकां सांगूंक ना रुलींग पार्टीन सांगूंक ना की प्रेजेंटेशन पळोवन येयला म्हणून की प्रेजेंटेशन रोहन सर दाखोवपाक येयलो न्हू हे तांकां नाका एकटो धरू शकना विकास प्रभू देसायानी कितें तरी म्हटलेलें विकासाची तुमकां गजाल सांगता विकास हो नानू कन्स्ट्रक्शनाचो जावंय हो हे हो म्हणटा कितें हो तो उबो आसता आतां पंच मेंबर सगळे बीजेपीचे आनी हे काँग्रेसचे आनी आमी बीजेपी आतां बीजेपी आनी काँग्रेस आतांची पंचायत चालू आसा नानू कन्स्ट्रक्शन हो जावंय हेणी सुकूर दिसा कितलेच कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा आनी हेका साल्वादोर दुमोन ब्युटिफिकेशन करता थंय म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन कॉन्क्रिटायज करता पण तुज्या हेणी सुकूर बांदला ते कॉन्क्रिटायज न्हू मावान बांदला ते कॉन्क्रिटायज न्हू आनी हे आमी ब्युटिफिकेशन करता ते कितें कॉन्क्रिटायज करता आनी तूं पयलीं प्रेजेंटेशन पळय न्हू आनी मागीर उलय मागीर हांकां पयलीं उलयता हे मागीर पळोवपाचें ना हांकां खंय तरी हे राजकारण करपाचें आसा आतां झेडपी इलेक्शन येयला लागीं हे झेडपी इलेक्शना खातीर हो सगळो बोवाळ गोंधळ करपाचो आहा एक समाज हो समाज तो समाज करून हेंच्यांनी लोकांकूय दिशाभूल केल्लो आहा हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमच्या मिडिया मार्फत की खंयचेच आमी रोहन सर खंयचीच जाती भेद करना आयज पासून 15 वर्सां जालीं की सगळ्यांक एकवटान घेवन नाचत आसा एकवटान घेवन सगळें काम करीत आसा हेंच्या भाशेन हो जातीचो तो जातीचो न्हू अरे स्वता पयलीं म्हाका स्वता म्हाका पयलीं खबर आसूंक जाय हांव खंयच्या जातीचो तो हेंकां ह्या संजूक सुद्दां खबर आसतना आपूण खंयच्या जातीचो तो आता तुम्ही कंप्लेन दिल्ली आसा कंप्लेन दिवन सुद्दां जर तो परत सोशल मिडियार जर येयलो जाल्यार कशें कितें कंप्लेन दिवन सुद्दां कोण येयलो म्हणटा तूं संजू आतां आमी ऑलरेडी तेजेर एक्शन घेवपाक लायला पियाक आनी तो एक खंयचो तरी गोवा रिपब्लीक कितें म्हाका खबर ना तो रेजिस्टर्ड आसा जाल्यार तुमी जाण आसतले रेजिस्टर्ड आहा काय ना सो म्हाका तो एक अप्रचार सोसायटीन हें करता सो म्हाका आमी पियाकूय सांगला आतां म्हाका तुमी हेजेर आवाज रेज करून कित्याक तो रेजिस्टर्ड आसा अशें म्हाका खंय तरी दिसना सो म्हाका तुमी तेजेर आवाज उखलपाक कित्याक नॉन रेजिस्टर्ड तुमी रेजिस्टर्ड लोक आयज प्रेसाक इतलो वालोर आसा लोक आयज पुलिशे कडेन वयच्या पयलीं प्रेसा कडेन वयता लोक आयज सांगता कितें पळय तूं काम करिना हांव प्रेसा कडेन वयतलो
सो तुमी फोर्थ पिलर ऑफ आवर सोसायटी. सो तुमी म्हाका दिसता हेजेर आवाज काडपाक जाय. सो अनरेजिस्टर्ड जे प्रेस आसा पळय तेंचो आमच्या आमदारान संजू नायकाचो चेडो कितें स्पोर्ट्समॅन म्हणून ताका हांगा कॉंग्रेच्युलेशन मोशन हांगा असेंब्लीन आमचे पास केल्लेले. म्हाका दिसता हे व्हडलें काम तेज्या खातीर तेणी हेजेर विचार करपाक जाय आनी आमदारा बद्दल अशे विचार आनी अशें वक्तव्य करता खातीर तेणी विचार करपाक जाय. चिंतूंक जाय पयलीं कितें उलयता पळय तो. पण आमी खरेंच सांगता पर्वरकार सगळे सक्षम आसा ह्या बाबतींत. तेन्ना तो विचार करूंक ना. एनिवे आमी सगळे पर्वरकाराक एकूच हेतून सांगता की पंचवी म्हणून उडयल्या लोकांनी एमएलएचे इलेक्शन जालें तेन्नाय उडयला. सो तेजी जागा त्या लोकांनी दाखयल्या. फक्त आमकां कायदो हातीन घेवपाचो ना म्हणून आमी सविस्तर कंप्लेंट केले. आयज पुलिसाक केले. थँक्यू. रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रोहन भाईचा विजय.